15 डिसेंबर मेरेन मायनिंगाचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार भायर सरतले सरकारांतल्यान। मगो पक्षाची धमकी। भाजपा म्हणटा 15 दिसात प्रश्न सोडयतले। सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकराचो पर्रीकर सरकाराचेर हल्लो। मुख्यमंत्र्यांचे दुयेंस बादता उसाच्या शेतकारांक। संजीवनी कारखानो सुरू जातलो, 2 म्हयने उसरां। फुडल्या 20 वर्सांत डायबिटीसाचे पेशंट पुराय भारतांत वाडटले 10 पटींनी। अभ्यास करून काडला निष्कर्ष। आमिजाद कोंकणी सिनेमाच्या संगीताची सीडी आयली बाजारांत। सिनेमा येतलो 7 डिसेंबराक। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। आता खबरो विस्तारान। खणींच्या विशयाचो हुलूप वाडत चल्ला। खणी परतून सुरू जावचे म्हण सरकारान 15 डिसेंबरा मेरेन उपाय काडलो ना जाल्यार सरकाराचो तेंको काडून घेवपाची शिटकावणी युती सरकारांतलो घटक पक्ष मगोन दिल्या। खणींच्या लिलावाच्या विशयाचेरूय मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर उलयलो। फुडल्या 15 दिसां भितर खणींचो विशय जाग्यार घालतले अशें आश्वासन भाजपान दिलां। तशेंच गरज पडल्यार सर्वपक्षीय मंडळाक घेवन प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतले अशें भाजपान सांगिल्लें। पुती गांवकराच्या फुडारपणाखाला सुमार 500 खण अवलंबीत बुधवारा सकाळी वचून मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आणि भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकराक मेळ्ळे। MMDR कायद्यात बदल करपाच्या फटीच्या आश्वासनांचे भकीक पडू नाकात अशें आवाहन दीपकान खण अवलंबितांक केलें। अशें करचे परस तांणी खण महामंडळाची स्थापना करून खणींचो लिलाव करचो अशी सुचोवणी केली। तुम्ही बी कोणाच्या हाका बळी पडू नाकात। जावणी मायनिंग कशें सुरू जावपाक जाय तें आमची कंडिशन आसा। आमी पयलींच सांगलां, आमी दीपक पावसकारा कडेन उलयलां, आमच्या आमदारा कडेन उलयलां की बाबा आमी कॉर्पोरेशन स्टार्ट करुया मायनिंगाचें। जे कोण डिपेंडंट आसा, ज्यांची रिणां आसा, ज्यांचो टॅक्स आसा, ज्यांकां पगार मेळूना, सगळ्या कॉर्पोरेशना कडेन रजिस्टर करात। मायन ऑक्शन तर करपाक जर तर बेगीन केली 2 म्हयन्यांत करा, 1 म्हयन्यांत करा, ते पयशे पयलीं तांकां दिवया। तर जायना जाल्यार मगो पक्ष पूर्ण तुमचे बरोबर आसतलो। आणि आम्ही पयलींच सांगला, जर तर हे कांयच जायना आसत मगो पक्ष 15 डिसेंबर पर्यंत आपली भूमिका स्पश्ट करतलो। गरज पडल्यार सरकारांतल्यान भायर पडटलो। तिनूय आमदारांक विश्वास आसा की जर तर MMDR एक्ट चेंज जायना आसत आणि खरेंच तांकां तर ऑप्शन्स केंद्र सरकाराक करपाक आसा, पूण केंद्र सरकारान तो ऑप्शन करच्यो ज्यो चालू आसा, ज्यो बंद पडल्या, त्यो तरी ऑप्शन करून लोकांक काम दिवचे। 506 मायनिंग बंद आसा त्यो टेक ओवर करा। कायदो केंद्र सरकार खंयचोय कायदो बदलू शकता, तांचे कडेन मेजॉरिटी आहा। गोंयच्या आरके सरकारान न्ही, तांचे कडेन मेजॉरिटी आहा। त्यांनी कायदो चेंज करचो, कॅन्सल करची आणि त्यो मायनी ताबडतोब ज्यो बंद आसात त्यो चालू कर, ऑप्शन करून चालू करच्यो। पूण खण अवलंबितांनी जेन्ना विनय तेंडुलकराची भेट घेतली तेन्ना ताणें तांकां सांगलें फुडल्या 15 दिसां भितर कायद्यात बदल करतले। अशें जायना जाल्यार संसदीय अधिवेशन चालू जातकच पयले 3 दीस ते दिल्ली वचून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पुती गांवकरान दिल्या। ऐकून सांगता की 15 दिसां भितर हेजेर सरकाराचो प्रयत्न की तोडगो काडपाचो कशे भशेन कितें आहा तें तुमकां बी कळटलें 15 दिसां भितर। म्हाका दिसता खंयच्याच कामगाराचेर उपाशी रावपाचो वेळ येवचो ना। ट्रक मालक किंवा मशीन मालक आसा तेजी वेवस्था जातली आनी पॅकेज दिवन न्ही तरी काम सुरू जावनूच जातली। आणि गोंयचे सरकार आसा तेणी हो विशय येता पयलीं क्लियर करपाक जाय, कित्याक 8 म्हयने जाल्यात। ज्या सरकाराक 8 म्हयने लागतात, 1च म्हयनो उरला भाळन जावपाक, तर हे 9 म्हयने दवरपाची परिस्थिती आसा कितें म्हाका खबर ना। आणि म्हणून एक लास्ट रिसॉर्ट म्हणून आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की आज तांच्या घरा कडेन वचप आनी ताका विचारप की बाबा तूं केन्ना तरी हें सुरू करतलो आनी केन्ना तरी डिसिजन घेता तें आमकां सांगात। मगोचो जो अध्यक्ष आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो दीपक ढवळीकर, तेज्या ऑफिसा कडेन आमी वयतले। तेणी 10:30 आमकां अपॉयंटमेंट दिल्ली आसा आनी तेज्या ऑफिसा कडेन वचून तेकाय मेमोरंडम दितले आनी तेकाय सांगतले की जर हे फुडल्या 15 दिसां भितर जर सॉर्ट आउट जायना जाय जाल्यार MG जर लोकांचो खरोच सपोर्ट जाय, लोकांचे जर ताका विश्वास संपादन करपाचो आसा जाल्यार सरकाराचो तेंको काडून घेवपाक जाय। सरकाराचो जे कितें सपोर्ट घेता तो विड्रॉ करपाक जाय, हे डिमांड करपा खातीर आमी तेचे कडेन। फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक। सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकरान परत एकदा सरकाराचेर फोग काडला। खऱ्यांनीच हांव सरकारांत आसा काय ना प्रसाद विचारता।
ऊस उत्पादक सध्या त्रासात सापडल्यात, पूण तांचे दुख्ख मांडटलो जाल्यार दुयेंत आशिल्ल्यान पर्रीकर तांकां मेळपाक शकना. ताका लागून ऊस हंगाम अजून 2 म्हयने फुडें धुकल्ला. सांगे तालुक्यांतल्या ऊस शेतकारां वांगडा प्रसाद गांवकारान बुधवारा वालंकणी बसका घेतली. संजीवनी कारखान्यात ऊसाची मळणी जायनाशिल्ल्यान ऊस तोडपाचो हंगाम फुडें गेला. शेतकारांचे गाराणे मांडपा खातीर फाटले 2 म्हयने जाले तो पर्रीकाराची भेट मागता, पूण पर्रीकाराची भेट जायना. ताका लागून तो बेजारून विचारता, हांव सरकारात आसा काय ना. हांव गेल्ल्या वर्साक सादारण 3 ते 4 आमची असेंब्ली जाली, तातूंत 2 असेंब्ली ऑलमोस्ट 1 ते 2 दिसांत जाली आनी 2 असेंब्ली आमकां सादारण उलोवपाक मेळ्ळें. विशय संजीवनीचो घेतिल्लो, पूण ज्या नेटान विशय घेवपा जाय तितले सुद्दां घेवपाची आमकां ती सवलत ना काय स्कॉलार दिसूंक पडलो. की आतां हांव परत फोन करता एग्रीकल्चर मिनिस्टराक, फाल्यां तर जाता जाल्यार फाल्यां हांव एक मिटींग घेता, म्हणजे ते कशें मेळटा पळयता आतां आनी ते नंतर डिस्कस करून आमी फाल्यां मेळया. सीएम जेन्ना बरो जाल्यार पडलो तेन्ना असा कोणी आतांची परिस्थिती सरकाराची आसा, आमी सरकारां आसा काय ना म्हणपाचो प्रश्न चिन्ह आमकां खूब मोठें आसा. हांव तुमकां क्लियर करता की ह्या सरकारान रावन आमी बरोबर आसा काय ना हें म्हाका म्हणपाचें म्हळ्यार आयज हें उलोवप न्ही, पूण उलोवपाची परिस्थिती येता आनी उलोवपाक आमकां ही सरकार खंय तरी जबाबदार धरता, जबाबदारी धरून लावपाक उलोवपाक लायता. सादारण सरकाराचे सगळे मंत्रीच बरे ना म्हणल्यार पळोवपाक जाय, सगळें सरकारूच हें जाल्लें आसा आनी हातूंतल्यान आमचे सारके कॉमन मनशाचो विचार करपाचो, मांडपाचो किंवा कोणा कडेन व्हरपाचो कोणाची परिस्थिती ना. आनी मुख्यमंत्री कडेन वयता जाल्यार आयज 100 गेटी मदीं लागता आयची परिस्थिती. आयज पसून ताबो तेजे कडेन आसा, पूण खंय तरी जबाबदार तेजी आसा की आमच्या लोकांक समजून घेवपाची खंय तरी जबाबदार तेजी बी आसा. म्हणूनच कितले दीस ट्राय करून काल लास्ट टायम शेवटी रिटर्न लेटर बरयलें की म्हाका तुका मेळपा जाय म्हणून. तोंडी सांगल्या ऑप्शनाक पळय म्हाका मेळपा जाय शेवट पर्यंत मेळपाक पावना. काल हांवें रिटर्न लेटर दिला म्हाका मेळपा जाय. काही विशय आसा जे आमी सांगे तालुक्याक निगडीत आसा ते उलोवपा जाय. ते उलोवचे वेळार ते काय गत्यंतर ना, कित्याक बाकीचे कोण मिनिस्टर जावं बाकीचे जे आमचे अधिकारी आसात ते पर्यंत तो विशय पावोवपाक शकना. तोडणी म्हणटा तोडणीचो मेजर विशय आसा आनी त्या टायमार गेल्ल्या वर्सा एक मेजर सारकी म्हणजे स्कॅम म्हणल्यार जाता तातूंत कांय दुबाव ना. मेजर स्कॅम तातूंत भितर जाल्ले कडेन आसा जे 5 कोटी जेन्ना पयलीं स्टार्टिंगाक आमकां फॅक्टरी चलोवपाक लागून स्टार्टिंग जेन्ना सिजन चालू दिली पळय ते 5 कोटीचे आज 5 पयशांचो सुद्दां हिशोब आयज पर्यंत सरकारान घेतलो कडेन ना. खंय तरी कितें तरी घोळ आसा. जेन्ना शेतकरी संघटनेन मेळून सगळ्यांनी तेंचेच बेगो वाडलो तेन्नाच तो ऑफिसर चेंज जावन दुसरो ऑफिसर आयलो आनी खंय तरी टमटम करून ती शेतकी फॅक्टरी चलपाक लागली. ऊस उत्पादकांचे सरकारा कडेन कितलेशेच गाराणे आसात. ऊस कापणी करपाक मेळना ही मुखेल अडचण. तांकां सपोर्ट प्रायज मेळपाक जाय ही तांची मागणी. तेच बरोबर ऊस उत्पादका खातीर आशिल्ल्यो पूण सध्या बंद आशिल्ल्यो येवजण्यो बेगोबेग चालू करच्यो अशें तांणी मागलां. एग्रीकल्चरांतल्या बऱ्योच स्किमी आशिल्ल्यो, ताऱ्या स्कीम आशिल्ली, एका बी घेवपा स्कीम आशिल्ली, त्यो सगळ्यो बंद केल्ल्यो आसा. त्यो चालू करच्यो आनी आमकां ऑफिसरूय ना शुगर फॅक्टरीन आज एक ऑफिसर आसा तो म्हातारो म्हणजे रिटायर जाल्लो, तो काम करपाची तेजी इच्छा ना, तरी आसतना आमच्या गव्हर्मेंटान ताका दवरला आनी ताका पगार दिता. सरकार शेतकाराचे आयकपा मनस्थिती ना, तांकां जाय ते करता आनी तेचे खापर आमचेर फोडटा. 1912 आमकां रेट दिल्लो, ते नंतर आमकां रेट मेळ्ळो ना. आतां आमकां निदान कमीच कमी 4000 तरी रेट ऊसाक मेळपाक जाय. ती तोडणी आमकां मिनिमम 600 रुपये पर टन मेळपाक जाय आनी अशी मेळटा. आतां सध्या आमकां फक्त 200 रुपये मेळटा. कटिंगाक जर 2 म्हयने लेट जालो जाल्यार ते परत अशी प्रॉब्लेम जाता. एक तरी उदकाचो प्रॉब्लेम आनी परत ऊस वाडपाक प्रॉब्लेम आनी तेजो फुडलो प्रॉब्लेम जो आसा तो ऊसाची जी रिकवरी आसा ती रिकवरी कमी जाता. त्यामुळे शुगर फॅक्टरीचो सुद्दां वायट परिणाम जाता त्याचो. ना पण तुमकां कोणी सांगला 2 महिने लेट येतो म्हणून? ते आतां अशें म्हणटात शुगर फॅक्टरीचे की 2 महिने लेट जातलो कारण सामान येयल ना, माल येयल ना. जो कितें माल जाय सामान जाय तें अजून येयल ना अशें म्हणणें आसा. कित्याक हेका सरकारान लक्ष घालपाक जाय. वालंकणी सांगेच्यान प्रहर सावड्डेकार. गोवा बार्ज ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षपदाची वेंचणूक वादात सापडल्या. वेंचणुकीच्या मुद्द्यावेल्यान एक वांगडी कोर्टात गेल्ल्यान असोसिएशनाच्या अर्थीक वेव्हारांक कोर्टान स्थगिती दिल्या. ऑगस्टात ही वेंचणूक जावपाची आशिल्ली. अध्यक्ष रेमंड डिसा गोंयाभायर आशिल्ल्यान वेंचणूक जावपाची उरली. परत थारायल्ले तारखेक ती जावंक नाशिल्ल्यान एक बार्ज धनी कोर्टान गेला. फुडले सुनावणे मेरेन कोर्टान कामगारांक पगार घालपाक मनाय केल्या. असोसिएशनाचो अध्यक्ष रेमंड डिसा म्हणटा बार्ज धन्यांनी कोर्टान वचचे बदला मध्यस्थां कडेन वचपाक जाय आशिल्ले. आपणाक वेंचणूक जाय पूण बेकायदेशीरपणान न्हय जाल्यार असोसिएशनाचे प्रस्न जाग्यार घालपाक रेमंडाक अपेस आयले असो आरोप एक वांगडी अतुल जाधवान केला. पळयात तांचे आर्ते परते आरोप. Decided to keep the election on 28th of August. I was out of the country
Meantime, some of the members filed an application saying that you have to hold an election within 15 days. But at the time of postponing the election, nobody had an objection saying that you have to do the election within 15 days. Everybody agreed for 1 month late, and accordingly we took the election on 28th of August. Now, if anybody wants to go, then they have to go to the arbitrator and not the civil court. पहिली जी कमिटी आशिल्ली न्ही ती 30 जुनाक काबार आसा तेन्ना दे शुड हॅव कंडक्टेड द इलेक्शन. सो आमचो जो चेअरमॅन आशिल्लो पळय तांणी इलेक्शन कंडक्ट करून मिटींग पोस्टपोन करून उडयली. सो ऑल द मेंबर्स आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन. सो वी टोल्ड हिम टू कंडक्ट द इलेक्शन. 15 जुलय पयलीं तेचा काय टायम आशिल्लो तेन्ना आमचो जो प्रेसिडेंट तेन्ना आशिल्लो पळय ही जस्ट पोस्टपोन द मिटींग टू 28 जुलय. सो आनी आतां तो म्हणटा मिटींग पोस्टपोन जाल्यार आतां इलेक्शन घेवपाक शकना आपण. आणि मदीं 3-4 महिने म्हणटालो की आमी इलेक्शन घेता करून टायम जालो. आमचो एक मेंबर आसा अब्रिक काब्राल म्हणून त्यांनी केस फायल केली अगेन्स्ट ऑल द कमिटी मेंबर्स. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कमिटी. आय एम पार्ट ऑफ द कमिटी. दॅट वाय इलेक्शन्स यू आर नॉट कंडक्टिंग. आणि ताणें म्हणलें आपूण इलेक्शन पोस्टपोन केल्यार 28 जुलयक दवरता. दॅट इज अ इलिगल ॲक्ट वी मेड. अँड देन फ्रॉम दॅट टायम टील टुडे दे आर सायनिंग ऑन द चेक्स. एक्सपेंडिचर वी मेड. तर टुडे कोर्ट हॅज पास्ड एन ऑर्डर दॅट टील यू गिव द से यू कॅनॉट स्पेंड एनी मनी ऑफ द असोसिएशन बिकॉज दॅट इज इलिगल नो. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काँग्रेसीन बुधवारा आदलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूची 129वी जयंती मनयली. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वांगड्यांनी नेहरूच्या फोटवाक फुलां घालून ताका आर्गां ओंपली. He had too much love for the kids, and he used to always say, like, kids, we have to take care of them, we have to nurture them, and make them in such a way that they are the future of this country. And today we salute this great leader. If India today is so progressive, so secular, so rich in culture, one must realize Nehru's contribution. Nehruji, it was he who fueled progress not only in the field of education, because it was he who conceived the IITs which we are having, which are now world renowned. Do you know if Punjab and Haryana are called granaries of this country, it was Nehruji who brought the Bakra Nangal. गोंय म्हणल्यार पांचवोचार सैम. ह्या सैमाची जतनाय दर एका गोंयकारान घेवपाक जाय अशें गोवा राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळयेकारान म्हटलां. पणजेच्या बालभवन केंद्रान बालदिना निमतान राज्य पावंड्यावेल्या चिल्ड्रन क्रिएटिव्हिटी महोत्सवाचे आयोजन केल्ले. हे कार्यावळीक GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळेकार मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो. तशेंच पणजेच्या बालभवन केंद्राची अध्यक्ष शीतल नाईक आणि हेर मान्यस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. गोंय फक्त हे आमचे पांचवेसार रानांनी नटिल्ले झाडांनी नटिल्ले जागो न्ही. गोंय म्हणजे आमचे गोंयकारपण, आमचे भितर आशिल्ली एक माणुसकी. आमी सादे मनीस गोंयकार म्हणटा ते. आनी म्हाका दिसता हे एक्झॅक्टली आमचे नेचर जे आसा ते आमी सारकें प्रिजर्व करून दवरपाक जाय. खंय तरी एक एकदां खूब नेगेटिविटी तयार केली जाता. आमचे जे स्युडो एक्टिविस्ट आसा ते खूब कडेन आमकां गोंय फुडें व्हरपाक आडयता. पूण आमचें गोंय हें प्रोग्रेसीव गोंय जावपाक जाय. आनी गोंयचें फ्युचर हें तुमी बाल सगळे आमची भुरगीं हें गोंयचें फ्युचर. आनी म्हणून म्हाका दिसता आयज तुमी जे गोंयचें दायज म्हणून जे टॉपीक सिलेक्ट केला, एक बरें टॉपीक सिलेक्ट केला. आमकां आमची पयलींची याद जावपाक जाय आनी तातूंतच आमी धडे घेवन फुडें कशें गोंय आमी व्हरतले, फुडें गोंय आमी कशें प्रोग्रेसीव करतले हाजेर चिंतून आमी फुडें पावलां मारपाक जाय. बालदिना निमतान वण्टी रंगवप, पेंटिंग, क्राफ्ट मेकिंग आणि हेर सर्तींचे आयोजन केल्ले.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फाटल्या 20 वर्षात मधुमेहाच्या दुयेंतींनी 20% वाढ जाल्या असे मधुमेह तज्ञ डॉक्टर चेतन कामतीन सांगले. हाचेर जाल्ले संशोधन आणि अभ्यासावेल्यान अशें दिसून आयलें की फुडल्या 20 वर्षात मधुमेहाच्या दुयेंतींचो आंकडो आनीक 10 पटींनी वाडपाची शक्यताय आसा. संवसारीक मधुमेह दिसा निमतान पणजे आयोजीत केल्ले कार्यावळीत कामत हे विशीं उलयता. हे विशीं जतनाय घेवपा खातीर फॅमिली दोतोर, प्रॅक्टिशनर आणि वैजकीय संघटनांनी जागृताय करपाची गरज आसा अशें डॉक्टर कामत म्हणटा. खंयच्याय पिरायेच्या मनशाक मधुमेह जावपाक शकता अशें डॉक्टर वर्धन भोवे म्हणटा. कांय भुरग्यांकय मधुमेह आशिल्ल्याचे तांकां दिसून आयले अशेंय ताणें सांगलें. आमच्या देशात आमी म्हणटा जवळ जवळ 7 ते 8 कोटी डायबिटीज पेशंट्स आसात आणि लास्ट 20 वर्सान डायबिटीजची संख्या आमच्या देशात 10% वाडल्या. 10 टायम्स इट हॅज इन्क्रीज. जे डायबिटीजचे पेशंट्स आशिल्ले एक 20 वर्सां फाटीं ते आज 10 पटीन वाडल्या. आणि अशें आमी म्हणटात की आमकां रिसर्च जे स्टडीज केल्या ते अशें दाखयता की फुडच्या एक 20 ते 25 वर्सां भितर ही संख्या डबल जावपाची आसा. जे 7 कोटी आसा ते प्रॉब्ली 14-15 कोटी जावपाचे आसा. जे डॉक्टर्स, फॅमिली प्रॅक्टिशनर्स आसा, आमच्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन, बाकीचे जे ग्रुप्स आसा, जे NGOs, सोशल वर्कर्स and especially media will play a very important role. हे बरोबर येवन we have to declare a war on this disease. कित्याक की डायबिटीज खूब वायट दुयेंस. एक पेशंटाक जाली जाल्यार ताजे सगळे ऑर्गन्स डॅमेज जावपाची शक्यता आसता. आमच्या रक्तान शुगर वाडप, ब्लड ग्लुकोज वाडप, ताका डायबिटीज म्हणटात. डायबिटीज कित्याक जाता? आमच्या बॉडीन पँक्रियाज म्हणून ऑर्गन आसा. पँक्रियाजाचें काम सिंपल. आज पँक्रियाज सगळ्यांक खबर आसा. पँक्रियाजाचें काम सिंपल. तो एक इन्सुलीन हॉर्मोन बॉडीन तयार करता. इन्सुलीन हॉर्मोन आमची शुगर कंट्रोलान दवरता. पँक्रियाज मातशें काम करपाचें कमी करता. 50% पँक्रियाज ऑलमोस्ट इट्स लायक अ फॅक्टरी. ती बंद पडिल्ल्या भशेन जाता. रिमेनींग 50% जो काम करता तातूंत जें इन्सुलीन तयार जाता तें बॉडीन कमी जावपाक लागता. सो इन्सुलिनाची संख्या कमी जाल्ल्या खातीर शुगर वाडपाक लागता. ती कंट्रोल जायना, ती वाडपाक लागता. ताका डायबिटीज म्हणटात. आमची लायफस्टायल बिकॉज ऑफ रॅपीड अर्बनायझेशन खूब चेंज जाल्या. पयलीं आमी हेल्दी व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स जास्त खाताले. आतां आमी सगळे मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स किंवा शुगर्स, फॅट्स जास्त खाता. फिजिकल इनएक्टिविटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. पयलीं लोक खंयच्यान खंय कितले पयस चलत वताले. आज हांगाच्यान थंय वचपाक बायक नाल्यार मोटर आमकां ऑफिसा फुडल्यानूच पार्किंग आमी 10-15 मिनटां सोदता, पूण गाडी फुडें पार्क करून चलपाक आमकां नाका आसता. सो बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी आनी बिकॉज ऑफ लायफस्टायल चेंज, डायट चेंज, डायबिटीज संख्या बेसिकली आमच्या भारतात खूब वाडल्या. आनी आज वी आर एट नंबर 2 ग्लोबली. तुम्ही वर्ल्ड ओवर पळयत जाल्यार इंडियन डायबिटीज पेशंट सगळ्यात जास्त आसा, नेक्स्ट ओनली टू चायना. वी आर नंबर 2 एज फार एज टोटल डायबिटीज पेशंट्स आर कन्सर्न. कारण ह्या दिसांनी डायबिटीजचें प्रमाण इतलें वाडिल्लें आसा की ते खंयच्याय वयाक अफेक्ट जावंक शकता. अशें ना की खंयच्या एज ग्रुपान डायबिटीज जावंक शकना. पयलींचें तरी कितें आसतालें, 40-50 वर्सांचेरूच आमी चॅक करताले डायबिटीज. आजकाल भुरगीं येता, मातशें कितें इन्फेक्शन जावन सुद्दां येता, तांचें सुद्दां जेन्ना शुगर चॅक करता तांचें डायबिटीजचें प्रमाण भरपूर वाडिल्लें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्विमींग पूल बांदपा खातीर दवरिल्ल्या जाग्यार वाश्कोकारां खातीर खेळां मैदान बांदतले अशें मुरगांव नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाचो अध्यक्ष कार्लूस आल्मेदान सांगलें. रेल्वे स्टेशना कडेन आशिल्ल्या ह्या जाग्याचेर खेळां मैदान बांदतले. पळयात पुराय बातमी. ओपन स्पेस जागो भरला. आमी म्हणल्यार प्लेसीजी ऑपोजीट रेल्वे हॉल थिंगा स्विमींग पूल येवपा आहलो. So then what we want to do, we have got requests from many schools. And Vasco open space, no breathing space. So we want to make open ground, come walking footpath all around. So that people of Vasco can at least walk and have some fresh air. Ami PDN I decide kela. I am member secretary. The single family files will be cleared within 48 hours. Whether it is approval or completion, both these things will be done on fast track. See, we have got complaints that swimming pools in Pede, in Ponda, in Margaon, they are all built in the field there before, and there are cracks coming into the pools. So in view of that, there is a verbal discussion was held with sports official, and then we I mean the decision change got for a footpath come ground. Open ground. That will benefit everybody.
Our reporter Hiru Mahale in Vasco. बाय मिस्टेक मोशन पिक्चरचो आमिजाद हो कोंकणी सिनेमा 7 डिसेंबराक गोंयकारांची भेटे घेता. आमिजादच्या पदांच्या सिडीचे विमोचन मडगांव जाले. ज्येष्ठ साहित्यीक आनी ह्या सिनेमाची गितां बरोवपी पुंडलीक नायक, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय हांच्या हाजिरीत सिडीचे उक्तावण जाले. 4 कॉर्नर्सान हो इव्हेंट घडोवन हाडिल्लो. बाय मिस्टेक मोशन पिक्चरच्या जोड पालवान गोंय पावण्यार ओसय ह्या नांवान आयतारा रवींद्र भवनाच्या वाठारांत ढोल ताशे सर्त घडोवन हाडिल्ली. तेच माचयेर आमिजाद फिल्माचें म्युझिक रिलीज केलें. कोंकणी सिनेमाक गोंयकारांनी आदार दिवपाचो उलो पुंडलीक नायकान मारलो. सुवाळ्याक रवींद्र भवनाचो उपाध्यक्ष साईश पाणंदीकार, सिनेमाचो दिग्दर्शक अनिकेत नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ताका फिल्माच्या संवसारांत वाव करपाचो आसा ताका ह्यो गजाली खबर आसूंक जाय. म्हणजे पयलीं आमी गितां बरयताले आनी मागीर म्युजिशियन ताका चाली लायताले. आयज म्युजिशियन पयलीं ट्यून दिता आनी मागीर गीत बरें म्हणटा. तो प्रकार फाटो जरी आसलो तरी तो कळपाक जाय लेखकाक. पूण आमिजादची ती स्टोरी ताणें ती म्हाका खूब मानवली. आनी ताजे वयल्यान अशें दिसता की कोंकणीच्या संवसारांत हें एक नवे तरेचें फिल्म येतलें आनी लोक ते एप्रिशिएट करतले, लोक मानून घेतले. हांव तांकां सुये दिसता आवडटा. We have tried and given our heart and soul to the film. It's been 1.5 years. Almost 1.5 वर्ष जालें आमी फिल्माचो प्रोसेस आमचो चल्ला आनी फायनली आमची डेट अनाउन्स जाला, which is on the 7th of December. हांव फकत एकच म्हणटा, if we as Goans, if you all there go and watch more and more Konkani films, will inspire us and encourage new directors and producers to make more and more Konkani films. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. सांगेचे छळणुकेच्या केशी वयल्यान सरकार म्हाका टार्गेट करता. महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतेनोचो हो आरोप. पणजे पुलीस स्टेशनात कितल्योश्योच केशी पडून आसात, पूण ह्याच केशींची सेगीत फाटपुरवण जाता ती म्हणटा. ह्या केशीक लागून पणजेच्या बायल पुलीस स्टेशनात हजर रावपा खातीर प्रतिमाक समज धाडिल्लो. छळणूक जाल्ले सान पिरायेच्या चलयेचें नांव उक्ताडार हाडिल्ल्याचो आरोप एका एनजीओन प्रतिमाचेर केल्लो. उपरांत त्या एनजीओन प्रतिमा आड पुलिशेंत कागाळय केल्ली. What crime have I really committed? कितें असो क्रायम केल्लो आसा? And since I have the liberty of telling people what I am going through, I said that I have to take the press and address today. Have I committed any crime? Rafael scam केला हांवें, और कोयला घोटाळा केला हांवें, डकॉयटी केल्या, कोणाक ब्लॅकमेल केला, काला धन एकठांय करून भितर घातला. Then why government is doing this? There are so many cases pending today in the police station. There is no conclusion end काय ना, logical end ना. पण आयज ह्या केसीक लागून म्हाका आयज victim जाल्ले आसा. Was my intention wrong? Was my intention bad? Rather than understanding the matter and solving the problem, loopholes are found to put me in trouble today. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. इतल्यान आमच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.